नमस्कार, हांव आर.जे. रॉकवाज, निवेदक, कोंकणी उलोय लंडन फुलोय आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. आयज हांव सादर करता एक खास कविता. कवितेचें नांव म्हाका करचें आसा. कविता रचपी कवी बाब मानेस्त श्री एड्रियन फर्नांडीस, गांव पणसुले, काणकोण, गोंय. म्हाका करचें आसा. नव्या वर्साचें किर्ण फांकलां. त्या उजवाडांत म्हाका खूब मुखार चलचें आसा. म्हज्याच कुडींत हांव गुलाम आसा. तातूंतली म्हाका सुटका मेळोवन घेवची आसा. ताणेलोल्या जिवाक वीख पासून पियेत जाल्यार अमृत करून म्हाका तें गिलचें आसा. खांट्याचो रस्तो पावल दवरून फुलां समजून म्हाका मुखार चलचें आसा. दुस्मानकायेच्यो वण्टी मोडून मोगानूच हात धरून एक दुसऱ्याक वेंगोवन सांगात म्हाका करचो आसा. मनांतल्या प्रस्नांक जाप मेळोवन शांतीची न्हीद सुस्त म्हाका न्हिदची आसा. भ्रश्टाचारी समाजांत मुक्त जावन तकली म्हजी वयर काडून म्हाका आतां भोंवचें आसा. नव्या वर्साक एक नवो मनीस जावन म्हाका नवोच रावचो आसा. हें सगळें मेळून म्हाका शेवटाक पावचो आसा. रस्तो म्हजो सोंपचे आदींच ही म्हजी इत्सा आसा. ही म्हजी इत्सा आसा. देव बरें करूं. कोंकणी उलय, लंडन फुलय.